नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मांडवी पुलाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका कामगाराक आयलें मरण, हेर 2 जाण गंभीर जखमी. जीएमसीत उपचार चालू, कार चलोवप्याक अटक. पेडणेच्या रेस्ट हाऊसात मुख्यमंत्र्यांक फाल्यां चर्चे खातीर घेवन येवपाचें आमदार आर्लेकरान दिलें आश्वासन. आमदाराच्या आश्वासना उपरांतूय टॅक्सी चालक आपल्या भुमिकेचेर ठाम. उडीवाडो उसगांव घराचेर वीज पडिल्ल्यान 3 जाण जखमी. घरांतले हेर सामान लासून सुमार 2.5 लाखांचें जालां लुकसाण. काणकोणकार आयआयटीक येवकार दिवपाक तयार. काणकोणाय केल्या कमिटीन पळोवणी. सभापती रमेश तवडकराची म्हायती. मंत्री फळदेसाय म्हणटा हांवें सुवात दाखयला, निमणो निर्णय सरकाराचो. परवानो नाशिल्ल्या होर्डिंगाचेर कारवाय करूंक ना जाल्यार पंचायतीचेर करतले कारवाय. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाची म्हायती. मातयेच्या एका गणेश मुर्ती फाटल्यान मेळटले मुर्तीकारांक सरकाराचे 200 रुपया अनुदान. आनी आतां खबरो विस्तारांत. मांडवी पुलाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका कामगाराक मरण आयलें जाल्यार हेर 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. तांचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात. वळवय फोंडेचो कार चालक संकेत चंद्रकांत शेट हाका पुलिशेन अटक केल्या. मांडवी पुलाचेर काल राती उसरा जेट पॅचराचे मजतीन फोंडकुला पुरोवपाचें काम चालू आशिल्लें. कांय कामगार हे काम करताले. इतल्यान पर्वरेसान येवपी एके गाडयेन 3 कामगारांक नेटाचो धपको दिलो. ह्या अपघातात 3 कामगारांक गंभीर दुखापत जाल्ली. तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्ले. उपचारा वेळार अमित यादव ह्या कामगाराक मरण आयलें. अपघाता उपरांत कार चलोवप्याक पुलिशेन अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोऱ्याचे घुवळेन हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. कार चलोवपी बरोच टायट आशिल्लो खंय. हे घुवळेन ताणें मांडवी पुलाचेर काम करपी 3 कामगारांक चिरडले. बाणास्तारी अपघाता उपरांत सोऱ्याचे घुवळेन गाडी चलोवन लोकांचो जीव घेवपाची ही दुसरी व्हडली घडणूक. हे घडणुके उपरांत तरी सरकाराचे दोळे उक्ते जातले आनी अशे तरेचे अपघात नियंत्रणांत हाडपा खातीर सरकार नेटान पावलां उबारतले अशी आस्त बाळगुया. काल राती मांडवी ब्रिजाचेर एक भिरांकूळ अपघात जालो आनी ह्या अपघातान 3 मजूर आसा ते जखमी जाल्लेले आसा. गजाल अशी घडली की रातच्या 2 सुमार मांडवी ब्रिजाचेर एक जेट पॅचरान खड्डे बुजोवपाचें काम चालू आसलें आनी हे खड्डे बुजोवपाचें काम करपाक जेन्ना जेट पॅचर थंय आसलो तेन्ना पर्वरी सायडसून पणजे सायडीक येवपी एक सेलेरियो GA05F6647 ह्या नंबराची सेलेरियो गाडी खूब फास्ट आसली आनी तेणें येवन जेट पॅचराचेर मुकली. आनी जेट पॅचराचेर मुकल्या उपरांत भितरचे 3 जे मजूर आसले ते म्हटल्यार अमित यादव, धीरज शर्मा आणि अभय निर्मळ हे 3 मजूर आसले. हे 3 मजूर खूब सिरियसली इंजर्ड जाले. भितूंतले अमित यादव एका आयज सकाळी मरण येयला. 25 वर्सां पिरायेचो मजूर आसलो, युपीतलो आसलो. बाकीचे धीरज शर्मा आणि अभय निर्मल हे जे 2 मजूर आसा तेंचेर ट्रिटमेंट चालू आसा जीएमसीन. आनी जो कार ड्रायव्हर जो चलोवपी आसलो संकेत शेट, एका वळवय फोंडा हांगासरलो संकेत शेट ज्याची स्वताची कार आसली, एका अरेस्ट केला पुलिसेन. आनी अशें कळटा की तो जेन्ना गाडी चलता तेन्ना तो फूल नशेन आसलो आनी ड्रिंक एंड ड्रायव्ह केस आहा आनी हितून एका मजुराक सद्या मरण येयलेलें आसा. पणजेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत. पेडणेच्या रेस्ट हाऊसात मुख्यमंत्र्याक शुक्रारा सकाळी 12 वरांचेर ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक आपयला म्हणून थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकरान आंदोलक टॅक्सीकारांक आश्वासन दिलें. जो मेरेन मुख्यमंत्री येना तो मेरेन चक्का जाम आंदोलन चालूच दवरतले म्हणून टॅक्सी चालक आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसात.
आयज रातभर आंदोलन करतले अशें तांचें म्हणणें आसा. गोवा मायल्साचो कावंटर काडचो, पेडणेच्या टॅक्सीकारां खातीर वेगळो कावंटर दिवचो, पार्किंग फी कमी करची, टोल माफ करचो ह्यो 5 मागण्यो घेवन पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी पेडणेच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालया भायर चक्का जाम आंदोलनाक सुरवात केली. पेडणेच्या टॅक्सीकारांच्या ह्या आंदोलनात गोंयभरचे टॅक्सीकार वांटेकार जाल्ले. तशेंच समाज वावुरपी आनी कांय राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्या सयत दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फर्नांडीस लेगीत ह्या आंदोलनात वांटेकार जावन टॅक्सीकारांक तेंको दिल्लो. सगळ्यात पयलीं मोपावयल्या 12 जाण देवाचो आशिर्वाद घेवन तशेंच माऊली देवीक गाराणें घालून टॅक्सीकारांनी आपल्या चक्का जाम आंदोलनाक सुरवात केल्ली. 48 hours दिल्लो गव्हर्मेंटाक. 48 hours तेंकडे 1 hour पासून आमच्या टॅक्सीकारांक दिवपाक सांगून आयज आमचे फूल साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा, एक्स्ट्रीम साऊथ, एक्स्ट्रीम नॉर्थ आयज सगळे आमी हिंगा जमा जाल्या हे आमच्या भुरग्या शिवेरेज भुरग्यांक सपोर्ट करपाक. कित्याक आयज हिंका नाइंसाफी जाला फाल्यां आमकां जाता आनी आमकां सदांच जाल्लो आहा. लास्ट 5 years जाले, 6 years जाले आमी झगडटा टॅक्सीकारांक लागून. पूण आयज पासून आमकां गव्हर्मेंटान होईत करूंक ना. सगळे धंदे फिशरीज काबार सगळी जेटी विकली. आयज एक टुरिझमाचो जो धंदो जावन आसा तो टॅक्सीचो धंदो तो सुद्दां तुमी काबार करता काय कितें? हांव जेन्ना येतालो तेन्ना वाठारांनी पुलीस आसा म्हणजे टॅक्सी धंदे करणाऱ्यांक खऱ्या ओनरांक किंवा ड्रायव्हरांक आयज सरकार भियाल्लो आसा. म्हणूनच म्हणटा जब जब सरकार डरती है पुलिस को बुलाती है. टॅक्सीकारांच्या ह्या आंदोलना वेळार मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान तांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री पेडण्यां येवन टॅक्सीकारांच्यो मागण्यो कश्यो आयकतलो? ते पुराय गोंयचे मुख्यमंत्री आसात. फाल्यां सकाळी आपणे मुख्यमंत्र्याक आपले पर्सनल प्रश्न सोडोवपाक आपयले जाल्यार ते येतले काय असो प्रश्न आमदार जीत आरोलकरान ह्या वेळार केलो. तुम्ही हांगा यो थंय सीएमाक इन्स्ट्रक्शन्स कोण दिवंक शकना. सीएम आख्या गोंय खातीर अवेलेबल आसूंक जाय. जर प्रत्येक जाण जर सीएमाक आफोंक लागल्यार तूं हांगा यो तूं हांगा मागीर सीएमाची व्हॅल्यू कितें उरली? पण तेंचे एज पर प्रोटोकॉल ते जायना. सीएम आपल्या चेंबरान आपल्या मंत्रालयान फाल्यां आसतलो आनी तांकां कोण मेन कोण आसा तेंच्यांनी येवचे 12 मिटींग. उपरांत थळावो आमदार प्रवीण आलेकरान टॅक्सीकार आंदोलकांची भेट घेतली. शुक्रारा दनपारा 12 वरांचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां पेडणेच्या रेस्ट हाऊसात टॅक्सीकारांच्या मागण्यांचेर चर्चा करपाक आपयला अशें आश्वासन आमदार प्रवीण आलेकरान टॅक्सीकारांक दिलें. सगळ्यांक तुमकां हांगासरूच येयल्लो जाय. तुमकां एक हें दिता कितें फाल्यां रेस्ट हाऊसान हांव ताका 12 पासून सीएमाक घेवन येता. ओके थँक्यू सर. रेस्ट हाऊस आमी हांगा रावता 12 पासून. आमी हिंगा रावतले. तुमी हांगा कित्याक रावता? आमी हांगा रावता. आमी 12 घेवन येयले रातचे 12 घेवन आमी हांगा रावतले. तुमचे एक कितें जाल्लें सीएम तुमकां हांगासर येयल्लो जावं पेडण्यां. ओके एक मिनीट. पेडण्यां तुमकां 12 सुमार येयल्लो जावं न्हू. हांव 12 सुमार हांव रेस्ट हाऊसान सीएमाक घेवन येता. आमदार प्रवीण आल्लेकरान आश्वासन दिल्या उपरांतूय टॅक्सी चालक आपल्या मताचेर ठाम आसात. जो मेरेन मुख्यमंत्री आमकां येवन मेळना तो मेरेन चक्का जाम आंदोलन चालूच उरतलें म्हूण टॅक्सी चालकांचो निर्णय. पेडणेच्या लोकल MLA श्री प्रवीण आल्लेकर यांच्यानी सगळ्या आपल्या पंचायत मंडळ काउन्सिलरांच्या उपस्थितीत हांगासर सांगला की आपण फाल्यां 12 सुमार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक पेडणे रेस्ट हाऊसान हाडटा म्हणून कळ्ळें. सो आमचो डिमांड बी तोच आसा की आमकां तेज्या कडेन डायलॉग करपाक जाय आनी हो इश्यू वन्स फॉर एवर रिजॉल्व करपाक जाय. एक हें आसलो खबर आहा आमी सकाळच्यान सांगता आमकां जो पर्यंत लेखी कांय मेळना तो पर्यंत आमी हांगाच्यान हालचे ना. आमी आमच्या निर्णयाचेर सगळे जाण ठाम आहा. सीएम पेडण्यान जो पर्यंत येयना तो पर्यंत आमी हांगाच रावतले. सगळे जाण टॅक्सीकार रावतले. कित्याक आमी हे जे करता ते आख्ख्या गोंयाच्या टॅक्सीकारा खातीर करता. सो आमी मागता सीएमा कडेन आमचो अंत पळोवं नाका. जाता तितल्या बेगीन तूं पेडण्यान यो. कित्याक आतां आमचे एडवोकेट अमित सावंत हेणीच जशें सांगलां की MLAन एक स्टेटमेंट काडला की सीएम कांट कम म्हणटकूच सो तेचेर कितें तरी सीएमान पासून विचार करची गोष्ट आहा आनी हांव मागता सीएमा कडेन जाता तितल्या बेगीन येवपाचो आनी सगळ्या टॅक्सीकारांक विजीट करपाची पेडणे तालुक्यान येवन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. उडीवाडो उसगांव हांगासर वीज पडून साईश तिळवे, अक्षिता तिळवे आणि आश्विका नायक जखमी जाल्यात. वीज पडिल्ल्या नायक आणि तिळवे हांच्या दोनूय घरांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. बुधवारा सांजे पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून उडीवाडो उसगांव हांगा अशोक नायक हांच्या घराचेर अचकीत वीज पडून बरेच लुकसाण जालें.
घरांत आशिल्ल्यो वायरी, फ्रीज, टीव्ही आनी हेर सामान धरून सुमार 2.5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. अशोक नायक हांची घरकान्न, चली आनी शेजान्नीक ह्या विजेचो धपको बशिल्ल्यान ती जखमी जाली. घराचेर वीज पडली तेन्ना थळावी पंच रेश्मा माटकर हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. हे विशीं खंय तिणें थळावो आमदार आनी भलायकी मंत्र्या कडेन उलोवप केला. कामाक गेलो, गाडयेर गेलो, गाडी चलयलो, दोन लोकांनी म्हणजे ते काल भुरगीं हांगा ट्युशन दितात व्हडलें चेडूं. कितें 5 भुरगीं बसलेलीं आनी बायल आमगेली भितर बसली आनी एक शेजारी बायल बसलेली. ती गडगड जाता म्हणून ती बसली हे करून घाम जालें. फाटल्यान आवाज येयलो, मागीर ते गटारान येयलो. गटारान खांब्या कडेन गेलो. खांब्या कडेन सगळो धा करून म्हणजे येयलाले सगळें उजो पेटलो सामको. हांगा सांगलें आमचे बायची भुरगीं सामकी उसोन गाडी पडली. बायल पडली, बोर्ड बायलेची तकली लागलो. ती सगळी ती पडली. मागीर शेजारी एक बायल आसली ती लागले ती पडली. मागीर हे भुरगीं सामकी रडटा कोणूच ना. मागीर हांव रावपाक लागलो. भुरग्यांनी म्हाका पळोवन गेलो. भुरगीं आताची अशी आमची मम्मा पडली, शेवळी पडली, हे करून हे आनी वीज पडल्या कारण तो 6 लोकांची गाडी थंयच्यान लावून येयलो. पयले बायल पडली आमची आनी शेजारी पडली. ती काम धरता करून आमची कांयच ना जिव अशें. मागीर सगळो शेजारी धांवून येयली. 108 आपयली. 108 म्हणून येता 108 येवपूच ना. मागीर ती चडान मागीर मागीर तिका येयली. गाडी गेली लोकांनी आनी गाडयेन सुद्दां येयली. तिका हेल्मेट केली, हे केली आनी सामकी जाम जाली सामकी. एक 2-2.5 लाख लागते जातले सगळें जातले. त्या संदर्भात तुम्ही पंचायतीक कळयलें? पंचायतीक कळयलां. पंचायती आतां पळोवया करता म्हणटालो पंचायत. काल अचानक 5:30 ते 6 दरम्यान असो गडगडून मोठो पावस पडलो आणि पावसा बरोबर व्हडल्या प्रमाणात तेजे वीज पडले घरार. ह्या अशोक नायक हेच्या घरार आणि उडीवाडा आणि वीज अशें पडलें की सबन लायट तिची सबन गेली. लायटीचें कांय उरलें ना. मागीर तेजे फ्रीज, टीव्ही आनी कितें बारीक इलेक्ट्रीक सामान आसलें तें सगळें गेलें. तशेंच तेजी बायल थंय बसली तिकाय बी मातसो बरो माल लागलेलो आसा. कान तिजे गप्प जाल्ले आसा. तेज्यो चली ते ट्युशन दिताले हांगा. एक 5-6 भुरगीं बसलेलीं आसलीं. तेंकाय मातशें त्या भुरग्यांक मागीर 2-3 भुरग्यांक मातशें हें जाल्लें आसा तें विजेचें. आणि तेजे घर तर सबनूच हें कांयच उरोंक ना त्या घरांत. तुम्ही सध्या आतां हांगा लोकल पंच? हय, हांव लोकल पंच. तुम्ही पंचायती बी कितें कळयलां ताका नुकसान भरपाई दिवपा संदर्भात? आतां पंचायतीचे तलाठी हांगा येवन गेलो. तशेंच पंच बी हांगा पळोवन गेले. तशेंच मागीर हांवें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाका तो सगळे हांगासले हे सगळे फोटो धाडून तेणेन ओके म्हणून सांगलां आपूण हेल्प करता अशें सांगलें ताणें. नमस्कार. सध्या मी असा उडीवाडा उसगांव हांगा ज्या जाग्यार अशोक नायक हांच्या घराचेर काल सांजवेळार 5:30 वरांच्या सुमाराक वीज पडून तांचे जवळ जवळ 2 ते 2.5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. तांच्या घरातले सगळे वायरींग जळोवन गेलां, फ्रीज जळोवन गेल्या, टीव्ही जळ्या, फॅन जळ्या. त्यान भायर तेंची घरकान्न आनी एक शेजारीण ती हांगा घरान बसलेली तेंकाय मातसो मार लागला. भायर पडवेर तेंचें एक व्हडलें चली आसा ती गरीब फॅमिलींतली. ती हांगा घरांत वाड्यावयल्या 4 भुरग्यांची ट्युशनां घेता. त्या भुरग्यांकूय मातशी तेजी झळ बसलेली आसा. त्यान भायर तेंची हांगा एक भायर एक कार आशिल्ली ते वायर तुटून ते कारीचेर पडलेल्यान तेंचे ते कारीचो आरतो फुटला तें लुकसाण. फाटल्यान नळ जो आसा ती नळाची पायपलायन फुटल्या, मिटर जळयलो आसा. सध्या थळावे पंच बाय रेश्मा मटकर हांणी हांगा येवन पळोवणी केल्या. तशेंच तलाठी हांगा येवपाचे आसा आनी थळावे आमदार बाब विश्वजीत राणे हांणी हांगा जाता तितले बेगीन मदत करची अशी मागणी बाय मटकर हांणी तांचे कडेन केल्ली आसा. तो अशोक नायक जो आसा तो सामको गरीब. तो दिसपट्टो खंय तरी कोणागेर ड्रायव्हर म्हणून कामाक वता. 3 बारीक चलयो शिकता. बायलूय तेजी दुयेंत आसता. सरकारान आनी खास करून भलायकी मंत्र्यांनी तांकां जाता तितले बेगीन मदत करून तांचें हें वायरींग जें आसा तें तांकां जुळवाजुळव करून दिवची. कारण सद्या ती फॅमिली कोणा शेजाऱ्यांगेर रावता. सो तांकां जाता तितले बेगीन आदार करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उडीवाडा उसगांवच्यान शेखर नायक. परवानो घेयनासतना उबारिल्ल्या होर्डिंग प्रकरणात गोंयांतल्या सगळ्या पंचायतींक परिपत्रक जारी केलां. परवानो घेयनासतना होर्डिंग उबारला आनी ताचेर पंचायतीन कारवाय करूंक ना जाल्यार पंचायत राज कायद्या अंतर्गत पंचायतींचेर कारवाय जातली अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. बेकायदेशीर होर्डिंग प्रकरणात राज्य सरकार एक नवो कायदो हाडटले अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलां. टुडे इन द हाय कोर्ट मॅटर कन्सर्निंग होर्डिंग्स जनरली that is a PIL came up, and the issue that was discussed today in the High Court was as regards the regulation of all these hoardings, and the law which is there in force as of now is not able to cope up with the requirement
and the menace that takes place because of this unregulated hoarding. That was discussed in the High Court, and as far as state government is concerned, the state government informed the court that government is going to come up with a proper law on this subject, a codified and a comprehensive law to consolidate all issues as far as hoardings are concerned. There will be a proper authority who will grant permission. A proper authority will be constituted to take action against illegal hoarding. There will be proper specifications, distance, setbacks, etc. will be provided in that law. That is what was told to the court today. This is one issue. Second issue is that as of now, the hoardings which are there all over the state, there are permissions granted sometimes by the panchayat. There are permissions which are not granted, and still the hoardings are coming up. As far as those hoardings are concerned, the court has said that there is a regulation, building regulation number 17, which is in force, and action will have to be taken based on that regulation 17. We have promised the High Court that the director of panchayat will issue a circular to all the panchayats saying that all the hoardings in panchayat areas will be regulated by regulation 17, and whatever hoarding is in violation of regulation 17 will be taken to task, and action will be taken against such violators. We are going to issue a circular to all the panchayats, and panchayats will have to take action against such hoardings, failing which action against the panchayat will be taken under the Panchayat Raj Act for having failed to perform their duties, and they have committed remiss of their duties under the Panchayat Raj Act. Such a circular will be issued within a period of 15 days time. नावेलेचो मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम भाड्यान लग्नाक दिवपाच्या सरकारी निर्णयाक थळाव्या लोकांनी आनी खेळगड्यांनी खर विरोध केला. हो लग्नाचो हॉल न्हय जाल्यार तो स्टेडियम आशिल्ल्याचे खेळा मंत्र्यान मतीन धरपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. एक स्टेडियम भाड्यान लग्नाक दिवपाचो खेळा खात्याचो प्रस्ताव म्हळ्यार खेळगड्यां खातीर लजेची गजाल आशिल्ल्याचे नावेलकार सांगतात. एक स्टेडियम तुमी लग्नाक भाड्यान कसो दिवपाक शकतात अशेंय ते विचारतात. तुमकां जर लग्नाकूच हॉल दिवपाक जाय आशिल्लो जाल्यार हांगा स्टेडियम आनी कित्याक बांदलो? तो लग्नाचो हॉल म्हणून बांदचो आशिल्लो अशें तांचें म्हणणें. आतां हे वयस्क लोकांक जागो म्हणटा तो होच एक खेळपाचो आनी आरोग्य सांबाळपाचो. हे आरोग्य सांबाळटा आसतना समज जर आमी हांगा लग्न करपाक लागले, एक्झिबिशनां करपाक लागले जाल्यार फाल्यां जर कोणें कितें वायट उलयलें जाल्यार ताजेर काय मान्य करून हें करची न्ही, वायट धरची न्ही. स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो आसा तो स्वता एक खेळगडी, स्वता एक जीम आनी स्वता एक व्यायाम करपी, ताका जर तर हाचें म्हत्व खबर ना जाल्यार उरिल्ल्या लोकांक आनी भुरग्यांक म्हत्व कशें कळटलें? जर तर तांकां इतलीच उमेद आसा करपाची जाल्यार म्हज्या कोतान तांणी एक मल्टी एंटरटेनमेंट म्हणून कितें तरी वेगळें गोव्हर्मेंटान बांदून दिवचें. स्पोर्ट्स म्हणून नांव आनी कित्याक दिता? आमचो लग्नाक विरोध ना, पूण इंडोर स्टेडियमांत खेळा भायर आनीक कसले उपक्रम जावपाक जायनात अशेंय कांय जाणांनी उलोवन दाखयलें. पळयात. The information we gather is that the executive director had refused permission for this wedding, but under the instructions of the sports minister, this has been allowed. Now, we are not against weddings, but we need to protect these premises. Being a sports stadium, no such events or that are non-sporting activities should be permitted here. This is a sports stadium and not a wedding venue. So, I mean, given permission by the government, but I hope the government, common sense prevails, and the government stop this in stadiums. You cannot have a wedding or any other activities. Last year they had a furniture exhibition. After objections, then now that had stopped. But now the weddings, if this goes on, the state of the stadium will be just like the old Fatorda Stadium. What sense is made? I mean, there won't be any upkeep. So we pray to the minister and also the government, please don't use this as a wedding stadium or any other than sports. एका वाटेन सरकार खेळांक प्रोत्साहन दिवपाचें उलोवन दाखयता आनी दुसरे वाटेन इंडोर स्टेडियम आनी वेवसायीक उपक्रम राबोवन चुकीचो आदर्श घालून दिता हे बरोबर न्ही अशें कांय जाणांचें म्हणणें. As my colleagues have said, this is an indoor sports stadium and we should basically utilize it only for sports and not for other activities like wedding or reception or anything else. See, what happens is there are a lot of local players, national players, all sports lovers who come here at the end of the day, and one side the government wants to promote sports, and then if we don't get access to the stadium on a daily basis, then how are we going to rise up in sports? And so that's our plea. So it should not be, because then we are going to set a very wrong precedent. So keep that
value of Manohar Parrikar. He has done something good for Goa, so don't abuse the things of this stadium. This is a flooring stadium, so the floor gets spoiled when this wedding are hall. You invite, when the weddings are hall, you invite the insects, lizards, and all this nonsense, and the rats also, and the wood will get spoiled. पेडणेचो इंडोर स्टेडियम GMR कंपनीक लिजार दिला. आता नावेलचो स्टेडियमूय लग्न आनी हेर व्यावसायिक कारणां खातीर दिवपाचें थारायला. हे दोनूय प्रकार पळयले जाल्यार सरकार खेळ आनी खेळगड्यांच्या बाबतीत खऱ्यांनीच गंभीर आसा काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या पारंपरीक गणपती मुर्तीकारांक सरकारान एका गणेश मुर्ती फाटल्यान 200 रुपया अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतला. पर्यावरण पूरक चिकण मातयेची गणपतीची मुर्ती करपाची कला तिगोवन उरची ह्या हेतान सरकारान हो महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. गोयच्या पारंपरीक गणेश मुर्तीकारांक गोंय सरकारान एका गणपती फाटल्यान 200 रुपयाचे अनुदान दिवपाचो महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. पारंपरीक चिकट मातयेच्यो पर्यावरणपूरक गणेश मुर्तीकला तिगोवन उरची ह्या हेतान सरकारान 2008 गणपती मुर्तीकारांक अनुदान दिवपाक सुरवात केल्ली. पारंपरीक गणपती मुर्तीकारांक आधार दिवपाक एका गणेश मुर्ती फाटल्यान 100 रुपया मेळटाले. म्हारगायेच्या ह्या काळात मुर्तीकारांक पारंपरीक मातयेच्या गणपतींचे मुर्तीकाम परवडचे ह्या हेतान मुर्तीकारांक अनुदानात 100 रुपयाची वाड करून 200 रुपया दितले अशी माहिती हस्तकला महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडे हाणें दिल्या. आणि ह्या वर्सा गोंय सरकारान 100 रुपया वयल्यान 200 रुपया केल्या. म्हणजे एक मुर्तीकार जर मॅक्सिमम 250 जर मुर्ती करूं शकता आणि म्हणजे मॅक्सिमम ताका 50,000चे आमचे कडल्यान इन्सेंटीव डिपार्टमेंटा कडल्यान हँडीक्राफ्ट्सा कडल्यान मेळटा. सो 100 रुपया वयल्यान 200 रुपया केल्लें आसा. सो इट इज गुड स्टेप टेकन बाय द गव्हर्मेंट टू सपोर्ट दी लोकल आर्टिजन जे आमचे गोंयकार मातयेच्यो मुर्ती करतात. आनी तुमकां खबर आसतलें की प्लास्टर ऑफ पॅरीस बंदी आसा आनी ह्या आमच्या ट्रेडिशनाक अलायव दवरपाक आनी जे आमचे मुर्ती करपाच्यो ज्यो प्रथा आसा किंवा आमचे ट्रेडिशन आसा हे मुर्तीकारांक सहकार्य करपाचे सरकारचे हे एक प्रयत्न आशिल्लो आनी त्या 200 रुपया केल्ले आसा. गणपतीची मुर्ती तयार जातकीच मुर्तीकारांनी तयार केल्ल्यो मुर्त्यो विक्री करपाचो जागो लेगीत सरकारान उपलब्ध करून दिला आणि मूर्ती विक्री करपाची हमी लेगीत सरकार घेतलो अशें हस्तकला महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडेन सांगला. हँडीक्राफ्ट मार्फत आनी एक तांकां एक अशें एक आमी प्रोविजन करतात एवरी इयर की गोंयांतले खंयचेय मुर्तीकार जर आपले मुर्त्यो डिस्प्ले करूंक सोदता फॉर सेल जाल्यार आमी आज ह्या वर्सा पर्यटन भवनान ग्रावंड फ्लोराचेर ती वेवस्था केल्ली आसा. तांकां सेल करचें पडना, तांकां स्पेसाची गरज पडना. स्पेस आमी दितात. आमचे स्टाफ थंय तांची मुर्ती आसा त्यांच्या प्रायसान ते लोकांक विकली वता. सो तांकां एक आनीक एक सवलत जाता की मुद्दाम जागोची गरज आसना किंवा थंय कोण विकपाक बसपाक दिसभर तांकां दवरपाची गरज आसना. सो मुद्दाम लोकांनी ह्यो मुर्त्यो ज्यो म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगून दिसता की मातयेच्यो ज्यो मुर्त्यो आसा त्यो मुद्दाम जावन पर्यावरणाकूय बरें आनी जी आमी मातयेची मुर्ती जी आमी ट्रेडिशन आसा की गणेश पुजा आनी गणेशाची मुर्ती जी आमी करता ती मातयेची घेवची अशें आनी ह्या आमच्या लोकल आर्टिसना कडल्यान घेवची अशें एक सगळ्यांक एक मागणी. गोयच्या मातयेंतली पारंपरीक कला तिगोवन गोयच्या गणेश मुर्तीकारांची उर्बा वाडोवया आणि पंचमहाभूतांपैकी मातयेपासून तयार केल्ल्या गणपतीचे मूर्ती पूजन करून पर्यावरण पूरक चवथ साजरी करूयात. गणपती बाप्पा मोरया. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांग्या जर कितें अडचण आसत जाल्यार काणकोणा IIT येवपाक दिवपाक आमी तयार आसात म्हणून सभापती रमेश तवडकराचें वक्तव्य. सांग्या वयलो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा आपणे सुवात सोदून दिल्या, आतां फुडलें काम सरकाराचें. पयलीं लोलया काणकोणा उपरांत 70 शेळ मेळावले ताचे मागीर सांग्यार अशी प्रस्तावित IIT प्रकल्पाची भोंवडी. आतां परतून IIT काणकोणा येवकार दिवपाक आमी तयार आसात म्हणून सभापती रमेश तवडकराची भुमिका. तवडकराच्या भुमिकेचेर विचारल्यार सांग्या वयलो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा आपणे सुवात सोदून दिवपाचें काम केलां, आतां IIT खंय व्हरपाची हो निर्णय सरकाराचो. IIT गव्हर्मेंट इज इवॅल्युएटिंग. आमी रिवणा भागान भितर IITचो प्रोजेक्टा खातीर जमीन हें केल्ली आसा, प्रपोज केल्ली आसा. दे वील व्हेरीफाय दी डॉक्युमेंट्स अँड टायटल अँड ओनरशीप हें सगळें करून करतले. माय जॉब इज आयडेंटिफायींग अ लँड वीच इज मागीर ते लॉ डिपार्टमेंट किंवा बाकीच्यो ज्यो आसा ते सगळे क्लॅरिटी हाडटले. काणकोणा इन्स्पेक्शन जालां अशें आयकलां म्हणजे IIT खंय वचपाचें कितें व्हरपाचें तें म्हजे कडेन ना. म्हजे मतदारसंघान जाय म्हणून हांवें
केल्ली आसा कळ्ळें न्ही खंयची बेस्ट ऑफ दी आसा कमीत कमी खर्चा भितर खंयची जातली सरकारी लँडाचेर पयली प्रिफर आसतली सो आय हॅव प्रपोज्ड अ लँड वीच इज द चिपेस्ट लँड तातूंत भितर जाल्ले आसा बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टायटल आनी द गव्हर्मेंट शूड सॅटिस्फाय रिवणा आसा ती गव्हर्मेंट लँड आसा ना रिवणा आसा ती प्रायवेट लँड आसा बट इट इज एट अ व्हेरी चीप रेट गोंयान IIT खंय जातली हो अजूनय प्रश्नच आसा आतां पयलीं ही IIT सगळ्यांक खबर आसा की पयलीं IIT ही वाळपय जावपा जातली मागीर बोवाळ जालो मागीर IIT थंयसून सावथ गोंयान येयली आनी सावथ गोंयान आतां ती सांग्या का काणकोण अशें ह्या दोनूय मतदारसंघां मदीं नासता सकाळी रमेश तवडकर जे आसा सभापती त्यांनी एक स्टेटमेंट केल्लें की जर सांग्यान कितें प्रॉब्लेम जाता IIT खातीर जमीन मेळना जावं आनी कितें अशें आसा जाल्यार काणकोणान जमीन दिवपाक आपूण तयार आसा आनी काणकोणाचे जे लोक आसा ते सदींच ह्या IIT खातीर आग्रही आसले आनी IIT काणकोणान जावची म्हूण आमी सदींच तेंको दिल्लो आसा अशें रमेश तवडकर हांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें तेचेर आतां सुभाष फळदेसाय जे सांग्याचे आमदार आसा तेंच्यांनी सांगलें की रिवण हांगासर त्यांनी एक जागा जी आसा ती सरकाराक दाखयलेली आसा तेचेर आतां विचार विनिमय चालू आसा आनी त्या जाग्यार कदाचित IIT जावपाची शक्यता जेन्ना ताका विचारलें गेलें की काणकोणानूय एक इन्स्पेक्शन जाल्लें मदीं आनी काणकोणानूय IIT जातली अशें जेन्ना कळोन येता की काणकोणान सुद्दां इन्स्पेक्शन जाला तेन्ना तेचेर सांगलें की आपलें काम जें आसा तें आमदार म्हणून जागा दाखोवपाचें आसलें ज्या जाग्यार ज्या जाग्यार सरकाराक स्वस्त मेळटा जागा आनी IITच्या बांदपाक सोयीस्कर जागा आसा त्या जाग्यारूच IIT जातली अशें सांग्याच्या आमदारांनी सांगलां तांणी अशें सांगलें की जर सांग्यान IIT जाल्यार सांग्याचो उदरगत जातली मतदारसंघाचो विकास जातलो त्या खातीर ह्या सांगान IIT जावची म्हणून ते सुद्दां आग्रही आसा आनी रिवण हांगासर त्यांनी जागा दाखयला जेन्ना काणकोणाचो विशय येयलो तेन्ना त्यांनी अशें एक स्टेटमेंट केलें की जर थंय स्वस्त जागा मेळटा जाल्यार सरकार थंयसरूय करूं शकता पूण IIT खंय जातली हेचेर अजूनय प्रश्न आसा आनी सरकार खंय IIT करतले हाच्या कडेन सगळ्यांचो लक्ष लागून रावला काणकोणाचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकर हे आग्रही आसा हे दिसून येताच त्याच प्रमाणे सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सुद्दां रिवण हांगासर जी जागा जी आसा जी प्रायवेट लँड आसा ती स्वस्त दरान सरकाराक उपलब्ध करून दितलो अशें सांगलेलें आसा तर नक्की IIT खंय जातली हे पळोवपाक अजून थोडो कळाव आसा गोंयकारांक कळपाक की IIT खंय जातली पूण अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले पळयत रावत गोमंतक TV. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावत गोमंतक TV.